सी आयज आमी सांगेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार आहात आनी सांगेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणल्यार एक सारको भूत बंगला जाल्लो आहा. आनी हो भूत बंगला आमी कित्याक म्हणटा आनी हांव रावतालो की हो सुभाष फळदेसाय एक स्टेटमेंट करतलो आनी हाका हांव सामकें सडीक सामकें सुक्यार दितलो म्हणून. का आयज ताणें एक एसेंब्लीच्या सेक्रेटरेटा भायर एक स्टेटमेंट केला. म्हाका दिसता एक खंयच्या तरी चॅनलवाल्यान ताका विचारलें की सांग्या वयलो कावन्सिलर तूं कांयच डेव्हलपमेंट करना अशें म्हणटा म्हणून. आयज तें उतर ताणें म्हटलें आपल्याक चीफ मिनिस्टरान सगळ्या आमदारांक 100 कोटी दिल्या म्हणून आनी 100 कोटी आपल्याक सांग्यार पावना म्हणून. देखून चीफ मिनिस्टरा कडेन आपणें आनी कोटयो मागल्या म्हणून. म्हाका खबर ना की सुभाष फळदेसाय कोटयो म्हणल्यार कितें दिसता तें. हाज्या पयलीं ताणें 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट केला म्हणून लोकांक फाटाची पडलेल्यो आहा. आतां तो 100 कोटयाचें उलयता. 100 कोटयो ताणें खंय म्हणल्यो हें आमकां खबर ना. पूण आयज परिस्थिती हे सांगेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची, ज्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार हजारांनी 100रांनी भुरगे हिंगा खेळपाक येता. हिंगा जेन्ना भुरगे खेळपाक येता तेन्ना हे भुरग्यांक खेळपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. 2014 ह्या ग्रावंडाचें फावंडेशन घातलेलें. आजून ह्या ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जायना. 2014 सुभाष फळदेसाय ह्या मतदारसंघाचो आमदार आशिल्लो. ह्या सुभाष फळदेसाय लक्षांत घेवपाक जाय. आयज ह्या ग्रावंडार एक सादी लायट ना. आमी अर्जेंटिना आनी स्पेनाची मॅच स्क्रीन करून दाखयता. तो हॉल हांवें बूक केल्लो. हॉल बूक केल्लो हो एकलो कोण तरी नालायक जो मामलेदार आसा सांग्या वयलो. ह्या मामलेदारान ते हॉल म्हणजे आदले दिसा कॅन्सील केलें दनपारां 12 वरांचेर. आनी म्हाका एक लेटर धाडलें की ड्यू टू आपल्याक हिंगा सर्कमस्टन्सीस अशें आहा तुका हॉल दिवपाक मेळना म्हणून. पूण सुभाष फळदेसाय कोण ताजे मावडेचे आदले सोयऱ्याचो म्हाका खबर ना की सुभाष फळदेसाय ह्या मामलेदारान कशें दिलें तें म्हाका खबर ना. तो दुसरी बाजू आहा. पूण त्या हितूंत त्या हॉलान भितर स्क्रिनींग करून अर्जेंटिना आनी स्पेनाची फुटबॉल मॅच दाखोवपाचो हांव आशिल्लो. तो ताणें दाखयलें. हांवें त्या टायमार व्हिडिओ काडून प्रेस दिवं ना कारण फुटबॉलाची क्रेज ही लोकां मदीं आशिल्ली. लोकांक गेमीची उमेद आशिल्ली. म्हाका थिंगा एक खंय तरी खो घालपाक नाका आशिल्लो. अशेंच सेम हाणें नालायकपणा जेन्ना राम मंदीर बांदलेलें तेन्ना प्राण प्रतिश्ठापना आशिल्ली तेन्नाय सांगेच्या बस स्टँडा कडेन केल्लें. ह्यो सगल्यो गोश्ट्यो पळयत अशें दिसता की सुभाष फळदेसायाक दुसरो करतकीर याद येता. आयज ह्या लायटीची खबर सांगता. ही लायट हांव वरात ह्या लायटीचें सामकें श्रेय घेता. कारण म्हजो बापूय आग्नेल डिकॉस्टान ही लायट त्या टायमाचेर दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसतना ट्युरिजमाच्या अंडर हिंगा घातलेली. हिंगाच न्ही आबोलीन काडून विठोबा देवळा कडेन घातलेली. आनी ही लायट हिंगा घालता आसतना 4 फोकस हे ग्रावंडार मारलेले. कारण हे गांवचे भुरगे हिंगा फुटबॉल खेळटा म्हणून रातचे. सगळ्याकूच दिसाचे येवन फुटबॉल खेळपाक मेळना. थोडोसो लोक जो आहा तो कामाक वयता तो सांजे 6 6:30 नंतर येता. हांगा काळोख जाता. आयज ह्या ग्रावंडार कितें दिश्टी पडटा हें सांगेकारांनी पळोवपाक जाय. आयज 100 कोटयां भितर 4 बल्ब येना काय कितें. ह्या हाय मास्टाचे 100 कोटयां भितर बल्ब येना काय कितें हें सुभाष फळदेसायान सांगपाक जाय. फक्त भुरग्यांक अर्जेंटिना आनी स्पेनाची मॅच दाखयली म्हणून भुरगे फुटबॉल प्लेयर जावचे ना, क्रिकेट प्लेयर जावचे ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय. आमचे गांवचे फुटबॉलर आहात. गांवचे फुटबॉलर वयर सरतले तांकां ग्रावंड मेळपाक जाय, बरी सुविधा मेळपाक जाय. हें सुभाषाक कळना. आमच्या गांवान केरला ब्लास्टराक अनिल गांवकार असलो प्लेयर दिलो जो कोटालेंतल्यान येता, बारीक गांवांतल्यान येता. गांवान खेळून ह्या ग्रावंडार खेळून तो केरला ब्लास्टराक वचून आमचे गोंयचे सांगेचें नांव वयर काडलें. असो मनीस अनिल गांवकार जाका सरकाराचो केन्नाच पाठिंबो नाशिल्लो पूण आपल्या स्वताच्या बळाचेर ह्या गांवकार फॅमिलीन ताका वयर काडलो. बारीक समाजाची फॅमिली, ST समाजाची फॅमिली, ह्या समाजाच्या फॅमिलीन ताका वयर काडलो आनी प्लेयर म्हूण केरला ब्लास्टराक पावयलो. सांगेचें आनी गोंयचें नांव त्या मापार दवरलें. ह्या परिस्थितीन जर ही परिस्थिती सुदारलेली आसली जाल्यार आयज आमचे कितलेशे प्लेयर जावपाचे हें चिंतपाक गरज आहा. आयज जिमाची परिस्थिती पळय. जिमांत सारको इन्स्ट्रक्टर नात. जिमांत नळे काडलेले नळे नात. बॅडमिंटनाचो कोर्ट पावतात. आयज जे जाणटेलो सिनियर सिटीजन जो आहा हो हिंगा पासय जेन्ना मारता, रावंड जेन्ना मारता, जेन्ना वॉकिंग करता, जॉगिंग करता, ते आयज वॉकिंग ट्रॅकाची परिस्थिती पळयात. ग्रास वाडलेले आहा. सोरोप, जिवाणें, जळार हे सगळे हिंगा गोश्ट्यो आहात. भुरग्यांक रिस्क आहात. आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येवपाक भितात. ही इतली परिस्थिती आसतना हो सांग्या वेलो आमदार शिंदरी घालून खंय न्हिदला हें कोणाक खबर ना. हो फक्त तोंडाच्यो फाटाची फोडटा आनी तिका सेक्रेटरेटान बसता आनी फक्त कोटयाच्योच खबर उलयता. हांव ह्या सुभाष फळदेसायाक सांगपाक सोदतां जरी दोळ्यांनी दिश्टी पण तो कुड्डो जाला आनी कानांनी आयकून भेड्डो जाला जाल्यार सांग्यार येवन पळोवपाची गरज आहा. सांग्यार म्हणल्यार आपल्याक उडोवपाकूच शकना असली भाशा उलोवपी हो एरोगंट आमदार सांग्या मतदारसंघाचो. ह्या मतदारसंघाच्या आमदाराक घरांत धाडपाकूच जाय. हांव सांगेकारांक एकूच सांगता, युथांक विचारता, ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटान लोकांक कॉक्रोच म्हटले, वायटी म्हटले, हेंच करपाक हे लोक आहा. पूण युथाक सुविधा दिवपाक ह्या सरकाराले केन्नाच जावचें ना. हो आमदार फेल जाल्लो.
इनकम्पिटंट आमदार. पहिल्यांदा असो आमदार आमकां मेळ्ळो हा जो आमदाराले कांयच जायना, जे आमदाराले हात पांय घट जाल्ले हा आनी आमदाराले आतां कामां करपाक जायना. ताजी आतां सिनियर सिटीजन जाल्लो हा. हाणें नातरांक पोतरांक खेळोवपाचो टायम येयल्लो हा. हाणें घरा बसपाक जाय, कारण हाजे आतां कामां करपाक जायना. हांव सांगेकाराक एकूच सांगता, हो सुभाष फळदेसाय जर परत ह्या मतदारसंघात आमदार म्हणून जिखलो जाल्यार सांगे मतदारसंघात पनवती लागतली, सांगे मतदारसंघ काबार जातलो. युथाचो डेव्हलपमेंट जावचो ना, ते बरोबर कोणाचोय डेव्हलपमेंट जावचो ना. इतलो चीप लेवलाचो मनीस, ह्या मनशाक सांगे बद्दल कांयच ना. एक डेव्हलपमेंट जायना, सांग्यार कसलेंच काम जायना. ब्रिज पडलेलो, हॉस्पिटल पडलेलें. हो मनीस फक्त तोंडाच्यो फाटाशी मारता. आनी हें आतां मुख्यमंत्र्याकूच कळलेलें आहा, कारण मुख्यमंत्र्यान पयर खंय डायरेक्ट सांगलेलें आहा सुभाष अपॉइंटमेंट घेवन आपल्या बंगल्यार या म्हणून. हो बंगलो असोच पडलो ना म्हणून. विचार सुभाष फळदेसाय कुडचड्या वयल्या कोणाक घेवन हो महालक्ष्मीन गेल्लो. महालक्ष्मी ताका प्रमोद सावंतान डायरेक्ट सांगलां तूं अपॉइंटमेंट घेवन महालक्ष्मीन या म्हणून. ह्या मनशाची लायकी पक्षाक सुद्दां कळून चुकलेली आहा, ह्या पार्टीक कळलेलें आहा की हो सुभाष फळदेसाय म्हणटा एरोगंट मनीस म्हणून. हांव मागता सांगेकारा लागीं ह्या मनशाक देख शिकोवपाकूच जाय. आमी ह्या लायटीक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक उलयलां, फाल्यां तांणी येता म्हटलां. स्टेफन जो आमचो ई आहा ताका आमी फोन केल्लो आहा, आमच्या पक्षाक सांगलें विजय बाब सरदेसायाक, आनी तो इनिशिएटीव घेवन आमी लायट पेटयतलेच. पूण लोकांकूय कळपाक जाय, हो काळोख तुमी दाखोवपाक जाय मिडियान ह्या लोकां समोर हाडपाकूच जाय. ह्या जिमाची परिस्थिती पळय, नळे पळय, वॉकिंग ट्रॅक पळय, ही परिस्थिती पळयल्यार यूथ म्हणटा तो सांग्यार सगळो काबार जाल्लो आहा. आनी सुभाष फळदेसायाक ह्या मतदारसंघाचेर कांयच पडून गेल्लें ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.